प्रितीच्या भावा भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे परबेक आमी तयारी करता आनी ताच्या रेलिकांचे दाखोवणेन आमी वांटो घेता. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आंद्रे बारांतलो एकल्या धर्मदुताची परब आमी समोरमता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकेले घोवडी आमी. भाग्यवंत आंद्रेक जेजून आपोवणें दिलें आनी ताची फावो ती आकारणी केल्या उपरांत ताका जेजून आपल्या सारको बरो घोवडी जावंक पाठयलो. जेजूची बरी खबर मनशांक परगोटूंक भाग्यवंत आंद्रे गांवांनी भोंवलो आनी शेकी जेजू खातीर मार्तीरपण ताका फावो जालें. दर एका जेजूच्या मिशनरी पाटलावदाराक जेजू बऱ्या घोवळ्याच्या काळजा सारकेलें घोवडी जावंक आपोवणें आसा. तर आमी जेजूचे सोडवणेचो मोग अणभवून आमी जेजू सारकेले घोवळी जावंक आनी सांडलोल्यांक जेजूशी हाडूंक भाग्यवंत आंद्रे आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन ह्या मिसा समोरमणेन देवाचो आदार आमकां मागुया. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठीवेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण काळजांत सतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातोलें. काळजांत सतमानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंठांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं कदींच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतोल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब हिरेस्त तो, कित्याक सोमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळतोलें. पूण ताचेर भावार्थ दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्ल्या शिवाय ताचेर भावार्थ दवरतलीं कशीं. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांचीं पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजाईज म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सतमानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा विरेत, कारण शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापोर्यान तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर पळयत आसा. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना.
तोरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापोरयान तांचो संदेश पावता. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गार. सोमी म्हणटा, मुझे फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरता तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलों. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. गालिलियाच्या दर्या देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक एकलो पेद्रो म्हणटात तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत झाडां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले खारवी जायशे करतलों. आनी रोखडेच झाडां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव होडयार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले. ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी, यादनिकांनी आनी मोठवाशांनी आपले गवळीक मुण्यारपण पाळतना सगळ्यांचो आनी भोव करून जेजूतान पयस गेलोल्यांचो अदीक हुस्को धरून तांकां जेजूच्या एकवटान सांबाळूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी आनी राजनितीक वावुरतल्या फुडाऱ्यांनी आपलें कार्य एक धंदो वो वेवसाय म्हूण समजोना जावं आनी आपणाचो फायदो हो दुसरे वेंचणुकेंत जिखून येवपाचें मोन धरिना जावं, पूण सेवेच्या मोनान आपलें कार्य पोरजेच्या बरेपणा खातीर वेव्हारांत घालूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. भाग्यवंत आंद्रे आनी फ्रांसीस शावेर जेजू बोऱ्या गवळ्याच्या पावलांनी चलून जेजूची बरी खबर भियेनासतना शिंपडावंक वावुरले. तर तांकां आमी मान दितना तांच्या जिविताची देख आपणावंक आमी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सामान्य आनी दिसपट्ट्या जिवितांत आमी कोणाकूच भायराय नासतना पूण चुकलोल्या आनी सांडलोल्या सोवे अदीक मोगाचे, दयाळायेचे आनी भोगसवण्याचे संबंद बांदूंक आनी सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतां. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतां. आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखणतां. आमेन.